नमस्कार. आज आम्ही चोपड्या कुर्बानवाडो हांगासर आहात आणि हांगासर जी शेतां तुम्ही पळयतात आतां सचिनान सांगला प्रमाणे ही शेतां सगळी आहा ती खारसाणेन पिड्ड्यार जाल्ली आणि म्हाका दिसता रिकवर 2 वर्सां अशीच वयतली रिकवर जावपाक ही जेन्ना हे जो नाला जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा 16 लाख ह्यो आमी WRD डिपार्टमेंटांतल्यान एप्रूव करून हाडला आणि आयज तेजो फावंडेशन स्टोन घातला. सगळ्यात पयलीं धन्यवाद आमच्या ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक म्हणटा की त्यांनी ही कामां आमकां करून दिल्यात. आतांच आमी फावंडेशन स्टोन तळयेचे आगारवाडे हांगासर घातला. सो ते 30 वर्सां पयलीं बांदलेले पूण तेचेर कोणीच लक्ष दिवंक ना. पूण इम्पॉर्टंट थंय गोश्ट आसली त्या तळयेचे उदीक सगळे पोरसांक यूज करतात आणि आयज ती डिसिल्टिंग करपाची गरज आसली आणि ते रिपेरिंग करपाचें ते आयज आमी सुरवात केले. बेगिनात बेगीन ते सुरवात जातले. WRD डिपार्टमेंटान कितलीशींच आनीक कामां आहात जी म्हाका दिसता 10-12 कामां मेजर कामां आसात ती येणारे ह्या म्हयन्या भितर कामां स्टार्ट जातली. ऑलरेडी सगळे प्रोसिजर जाल्लो आहा. सो WRD डिपार्टमेंट जे पेडण्याचे सगळे JEE जावं किंवा तेंचे सगळे स्टाफ जावं जे बऱ्या पैकी काम करतात. डिपार्टमेंटाचे टायम टू टायम फॉलोअप आसतात. स्पेशली शेतकऱ्यां खातीर खंय खंय तांकां मदत लागता ते WRD डिपार्टमेंट हेल्प करता. फाटल्या दिसांनी 4 पंप आगारवाडे आगराचेर थंयसर तांकां गरज आसली ती उदीक उसपपाक तेंच्यांनी ते अवेलेबल करून दिले. तशेंच दाबाळे वाड्यार पारशा थंयसर उदकाचो प्रॉब्लम आसलो थंय तेंच्यांनी रिपेर म्हणजे प्रत्येक गोश्ट आमी सांगतात त्या प्रमाणे ते इमिजिएटली स्पीडअप करून काम करतात. ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटात आणि अशेंच कामां डेव्हलपमेंटीची आमी कंटिन्युअसली येणारे 1.5 वर्सान तुमी पळयतल्यात जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान सुरवात आसतली. मी हांगर चोपड्या कुर्बानवाड्याचेर आहा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगर जे शेत आहा पळय इतलें पडींग पडलें कित्याक खारें उदक भितर येतालें आनी कितलींशींच वर्सां आतां भाऊन सांगलें थंय 50 वर्सां जालीं केन्ना कोणी तो व्हांवली ती बांदूंकूच ना. तसोच उरलो तो गटार त्या कारणान हे सगळे शेत पिड्ड्यार जाले. तुम्ही पळोवंक शकता कोणी तरी माड लायले ते जायना कित्याक जायना कारण सगळी खारसाण ओडलेली हाका शेत करपाक जमीन उरोंक ना. आयज खंय तरी भाई आल्या कारणान कोणी तरी सरपंचान वॉर्ड मेंबराक फायल घातल्या भाई थ्रू डिपार्टमेंटा थ्रू ते करून येयले. आयज खंय तरी इतलो बेनिफीट जातलो हांकां खंय तरी म्हाका दिसता 1-2 वर्सां वयतली शेत रिकवर जावपाक खारसाण भरलेली आहा. फाल्यां ते रिकवर जाल्यार हे सगळो मळ आमकां पळोवंक मेळटलो की हांगा शेतां जातली जाल्यार कसली तरी झाडां लागतली. सो इतली वर्सां उरले खंय तरी भाई आसलो एका उतरान खंय तरी काम खंय तरी फुडें पावलें आनी डेव्हलपमेंटाची स्टार्ट म्हणटा तें आयज हेच न्हय तर आमच्या आगरवाड्यान सुद्दां एक तळी आसली. म्हाका दिसता 30 वर्सां पयलीं खंय तरी ती तळी बांदलेली पंचायती थ्रूच जाल्ली बांदलेली पण ती तळी अशी उरलेली खंय तरी ते कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार पावले. म्हाका दिसता 2-3 पारे कॉलॅप्स जाल्ले ते खंय तरी आयज फावंडेशन तेजो स्टार्ट केला खंय तरी थोड्याच दिसां भितर ते काम कंप्लीट जातलें. सो अश्यो खुबश्यो गजाली आहा खंय तरी फाटी उरता इन सेन्स खंय तरी लक्षात तेचेर घातलो ना. म्हाका दिसता हे बारीकशें काम आसलें एका हो जो इतलो जो व्हांवली जाल्ली जाल्यार हे शेत आयज अशें उरचें नासलें. सो खंय तरी कोणी तरी जबाबदारी घेवंक जाय आसली. खंय तरी बाईन जबाबदारी घेतली तशें आमच्या तळ्याची इतली वर्सां कोणी घेवंक ना. खंय तरी बाईन घेतले आयज तळें सक्सेस जालें. अशी खुबशीं कामां जेन्ना जेन्ना टायम येयलो उलो मारलो भाई त्या टायमार अशी कामां आमची जायत वयता. इतल्याच मागता भाई कडेन मागता की अशेंच आमकां सपोर्ट करचो जे खंय तरी फाटी उरता पळय ती कामां फुडें व्हरची आनी खंय तरी आहले ज्या जाग्यार जे शेत आसता स्पेशली आमचें फील्ड आसता पळय ती खंय तरी पिड्ड्यार जावची न्हू. ती खंय तरी आमी प्रिजर्व करपाचें फुडें व्हरपाचें ते जर राखतलो जाल्यार अशीच खंय तरी कामां आमकां भाईन सपोर्ट करून दिवपाची. आमकां हांगासर उदीक पडटा शेतां करूंक मेळना म्हाका आतां दिसता कितें म्हणलें हे आतां आमकां दिसता न्हू कितकें उदीक पडटा. तेन्ना एक बांद करून दिल्लो आमकां आनी आयज आमकां आमचो आमदार श्रीजीत आरोलकर हांगा मेळ्ळा आनी आयज तो एक बरें काम करता. आमकांय उमेद जाल्या की एक इतके वर्सांचे उरलेलें काम तो करून दिता. कितलींशीं वर्सां जाली हेका आतां कायमच हाडला ना 50 वर्सां जाली. कोणाक सांगून नासलेलें सांगलेलें पूण खंय काम कोण करताले. आयज जे हेणे करून हाडला पळय ते एकदम बरें जालें सगळें शेतकारांक तर एकदम फायदो जाता. कितलेशे शेतकार आहा? शेतकार 5 जाण